तुझं नाव माझं नाव रिचा पागी. आणि खंयसान येयला तुमी सद्या? आम्ही मडगांव चौगुले कॉलेजींतल्यान. हे प्रोजेक्ट तुमचे प्रोजेक्ट जो तुमी कितें घेवन येयला प्रोजेक्ट एक्झॅक्टली कितें मातशें एक्सप्लेन करता? जे उदकांत जे हेवी मेटल आसता, आतां आमी रिसर्च लॅबान काम करतात ऑर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आसता ते हेवी मेटलान काम करतात. आतां समज एक गाडी रिपेर करपाचें एक शॉप आसा ते बीन हेवी मेटलान काम करतात, बट तेमकां हें हेवी मेटल आसा तें डिस्कार्ड करपाक कांयच असो फेसिलिटी असो ना. व्हडली व्हडली कन्वेन्शनल टॅक्नोलॉजी आसात, बट ते खूब म्हारग आसतात आनी तेमकां लँड बी खूब जाय पडटा आनी ते स्लज प्रोडक्शन बी करता आनी मेन कॅमिकल यूज बी करतात. सो तेका लागून आमी ते आनी म्हारग आसल्या कारण आमचे सारके लोक आसा पळय ते घेवपाक एफोर्ड करपाक शकनात. सो आमी हो प्रोडक्ट डेवलप केला एक प्लांट घेवन. ओके, आमी तो एक साल्विनिया मोलेस्टा म्हणून एक प्लांट घेतला जो उदकाट जाता. स्पेशली तो पावसा दिसांनी बी जाता आनी तो अशें करून लेक्स पॉण्ड्स आसा पळय ते अशें करून उदकाचे दाट स्प्रेड जाता आनी तो सनलायट आनी ऑक्सिजन आसा पळय ते उदका भितर वचपाक दिना, म्हळ्यार ते फिशीस आसा पळय भितर एक्वेटीक लायफ हार्म जाता. सो आमी दोन प्रॉब्लेम हेजेर सॉल्व करतात. एक तर आमी हेवी मेटल ट्रिटमेंट करतात आनी सेकेंड आसा ते आमी तो उदकांत जे एक्वेटीक लायफ हार्म जाता तो प्रॉब्लेम आमी काडपाक सोदतात. सो आमी तो प्लांट घेतात, तो ड्राय बी करून आमी ग्रायंड करून असो पावडर करतात. ओके, आनी तो पावडर आसा तो आमी हो प्रोटोटायप रेडी केला. हो आमचो सद्याक हो प्रोटोटायप. सो ह्या प्रोटोटायपान 3 चेंबर आसतले, एक ट्रिकलिंग फिल्टर आसतलो, एक कलेक्शन आसतलो आनी हो कॉलम. सो त्या कॉलमान आमी तो पावडर घालतले आनी वयर एक ट्रिकलिंग फिल्टर आसतलो. सो ते उदक आमी जें घालतात तें सगळें स्प्रेड जावन सो हें उदक कसलें कंटामिनेटेड हेवी हेवी मेटल कंटामिनेटेड आसतलें. सो तें भितर घालतात आनी मागीर जो हो आमचो डेड बायोमास आसा आमी जो प्रिपेर केल्लो त्या प्लांटान तो ते हेवी मेटल आसा ते ओडून घेतलो. म्हळ्यार ह्या प्लांटाची स्पेशलिटी कितें, हो बायोमास प्रोडक्ट करता आनी फायटोरेमेडियन पोटेन्शियल बी आसा तो हेवी मेटल आसा तें एब्जॉर्ब करता. सो हेवी मेटल एब्जॉर्ब जातकीर उदक आसा तें बरी उदक आसा तें येतलें आनी आमी तें मागीर खंयूच डिस्कार्ड करपाक शकता, खंयूय सोडपाक जाता. पण हेवी मेटल आसलें उदक आमी अशें खंय सोडपाक जायना. न्ही आनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली म्हण हें साल्विनिया मोलेस्टा प्लांट आसा पळय तें अशें एनवायरमेंटलाक कांयच यूज ना तेचो. तशें करून फूड सायकल हार्म जातलें तशें करून कांय ना. तो जस्ट एक वेस्ट असो. सो तो आमी काडटा आनी हेतूक यूज करता. सो आतां इन केस आतां व्हडली इंडस्ट्रीज आसा, मेजर इंडस्ट्रीज जे थोडे काडटात आनी उदकान वेस्ट हें करतात, वेस्ट आसा तें उदकान सोडटात, डायरेक्ट उदकान ड्रेनेजींग करतात. सो ते टायमार तुमी हें कसो एप्लाय करतले? हो बेजिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बी चड हें जातलो प्रोडक्ट, कित्याक लार्ज स्केल इंडस्ट्री आसा पळय तेमचे कडेन तो कन्वेन्शनल टॅक्नोलॉजी आसा पळय व्हडल्यो व्हडल्यो तेज्यांनी एफोर्ड करपाक जाता लार्ज स्केल. बट स्मॉल स्केल आसा ऑर अशी आमचे सारकी रिसर्च लॅब आहा आमच्यान ते मशिनरीज बीन हें करपाक जायना, एफोर्ड करपाक जायना. सो तेका लागून आमी हो स्मॉल स्केल चड अशें आमी हेका लागून हो प्रोडक्ट डेवलप केला. सो इवन आतां हो तुमी प्रोडक्ट म्हणला इट्स समवट लायक आल्गे. हय, समवट लायक म्हणल्यार तो प्रोडक्ट हें प्लांट आसा तें आल्गे फन तो एक. सो तो फोन जर मेजर मॅक्झिमम क्वॉन्टिटीन जाय जाल्यार तुका हो मॅक्झिमम क्वॉन्टिटीन मेळपाक समटायम्स पळय आतां हो चडच तुमकां खंय मेळटा, पावसा दिसांनी चड मेळटा. सो आमी तो डायरेक्ट प्लांट कांय यूज करना, आमी तो पयलीं ड्राय करता, ग्रायंड करता. सो आमी तो पावसा दिसांनी जाता तितलो काडून तेजो पावडर करून मागीर आमी पावडर स्टोर करपाक जाता तेन्ना आमकां जाय तेन्ना मागीर परत हें करपाक जाता पळय. पावडर स्टोर केलो की मागीर आमकां बऱ्या पडटा पळय हो यूज करपाक. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.